2027 इलेक्शनाक आमच्या सावड्डे मतदारसंघाच्या जनतेचो प्रतिसाद म्हाका आतां बरो मेळटा आनी म्हाका समज जनतेच्या मनात आसत हांव इलेक्शनाक रावतलो डेफिनेटली हांव कॉन्टेस्ट करतलो. तशें हांवें पयलीं इंडिपेंडंट 2012 हांवें इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केल्लें. 2017 MGचो आदार घेवन MLA जालो आनी 2022 परतून लोकां कडेन हांवें उलयलें. लोक म्हणलें इंडिपेंडंट तूं फुडें सर. हांव इंडिपेंडंट गेलो. म्हाका बरो रिस्पॉन्सूय बरो मेळ्ळो. बऱ्यापैकी मतांय म्हाका पडलेलीं आसा आनी तशें हांवें म्हाज्या 5 वर्सांत म्हाज्या मतदारसंघाक तशें बऱ्यापैकी काम घडोवन हाडलेलें आसा. लोकांचे कडेन म्हाजे बरे संबंद आसा. तेन्ना डेफिनेटली म्हाका 2027 म्हाका लोकांच्या आशिर्वादान निवडून येतलो. सर इंडिपेंडंट बसतलो काय तुजे पार्टीची तें 27 ठरयतलो. हांव सद्या भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा आनी भारतीय जनता पार्टी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे जी हांव कामां म्हाज्या मतदारसंघात व्हरता ती कामां जाता. आमदारा कडेन म्हाजे बरे संबंद आसा गणेश गांवकारा कडेन. तेन्ना अजून हांवें विचार केलो ना खंयच्या पार्टीक वयतलो. पूण हांव इंडिपेंडंट म्हणून 2027 परतून कॉन्टेस्ट करतलो. ऑलरेडी लोकां मदें टच आहा तूं. हय हांव आसता. आतां कशें आसा आमचो वेवसाय मायनींग म्हटल्यार आमचो ट्रान्सपोर्ट हेवी मिशिनरी स्क्वेअर पार्ट शॉप्स अशें आमचो मायनींग रिलेटेड वेवसाय. आतां हांव कन्स्ट्रक्शनाक गेलां. आतां थंय आमचें तें बंद आसलें कारण हांव कन्स्ट्रक्शनाक गेल्ल्या कारणान म्हाका मातशें शहराक म्हणजे पणजे वचचें पडटा, वास्को वचचें पडटा. तेजे खातीर मातसो हांव कामाक उरना. आनी तसो म्हाज्या लोकां कडेन बऱ्यापैकी टच आसा. लोकां खातीर हांव शेनवार आयतारा तसो घरा कडेन आसता आनी लोकां कडेन तसो वेवस्थीत म्हजो जे विशय येता लोकांचे ते विशय हांव सोडटा.